आता खबरो विस्तारान. मंगळारा उपजिल्हाधिकारी मंगलदास गांवकर आणि हेर अधिकाऱ्यांनी गोळावलेच्या पावणे घराब्याची भेट घेतली. तांची परिस्थिती नियाळी. वस्तुस्थिती पळोवन तांणी घराब्याक गरजेची सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. आरडीएक्स गो खातीर गोळावलेच्यान निलेश परवार. वाघाक मारिल्ल्या प्रकरणात पावणे फामिलींतल्या दादल्यांक अटक करतकर दोनूय कुटुंबांनी बायलां आनी भुरगींच घरांत उरल्यात. दोनूय घरांनी दादलो मनीस सद्याक ना. घरचे दादले सगळो घरचो वावर पळयताले, मात ते नासतना तांची घरच्यांची स्थिती सामकी दयनीय जाल्या. ह्या गजाली कडेन सद्याक मनीसपणाच्या नदरेन पळोवपाचो यत्न जावचो म्हण मागणी धनगर समाज तशेंच त्या वाठारांतले थळावे लोक करीत आसात. मंगळारा डेप्युटी कलेक्टर मंगलदास गांवकर हांणी दोनूय फामिलींक भेट दिली. तांच्या बरोबर हेल्थ ऑफिसर, PI, DYSP, ADI वाळपय, सिव्हिल सप्लाय वाळपय तांचो ऑफिसर आशिल्लो. भुरग्यांच्या शिक्षणांत आडमेळी येवच्यो न्हय म्हण डेप्युटी कलेक्टरान तांकां इश्कोलाक हाडपा व्हरपा खातीर गाडयेची वेवस्था करता म्हण सांगलां. तशेंच घराब्याक सुरक्षा म्हण पुलिशेन त्या सुवातेर आपले पुलीस कॉन्स्टेबल दवरल्यात. त्या भायर हेल्थ ऑफिसराक सांगून घरच्यांची भलायकी तपासली. तशेंच रुटीन चेकअप करपाकूय सांगिल्लें आसा. सिव्हिल सप्लाय ऑफिसरान तांच्या खातीर जेवणाची सुविधा करपाचो आदेश दिल्लो आसा. सुरक्षा, भलायकी, शिक्षण आनी जेवणाची सगळी वेवस्था केल्या म्हण माहिती डेप्युटी कलेक्टरान दिल्या. इमिडिएटली हांवें हेल्थ ऑफिसराक आनी पुलिसाक सांगून सेक्युरिटी आनी तेंची हेल्थ एड प्रोवायड केली इमिडिएटली. सो म्हाका रिपोर्ट मेळ्ळो की दे आर वेल, बरे आसा. आज हांव पर्सनली विजिटाक आयलो पळोवपाक सिच्युएशन कशें आसा, वेदर दे आर इम्प्रुवींग. सो वी फावंड दॅट दे आर इम्प्रुवींग आनी अगेन हेल्थ फॅसिलिटी वील प्रोवायड, वील कंटिन्यू टील दे वील कम टू एट गुड स्टेज ऑफ हेल्थ. सेकंडली सिव्हिल सप्लायचे लोक हांगा आसा, हेल्थाचे आसा, तशेंच पुलीस ऑफिसर आसा, सगळे येयल्ले आसा हांगा. वॉट एवर रिक्वायर्ड फॅसिलिटी वी हॅव ऑलरेडी प्रोवायडेड देम. इन केस आनी जाय पडटले वील बरें घालतले. ओके, इवन ADI एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे येयल्ले आसा, तेंचो फाल्यांच्यान ते भुरगे स्कुलाक वतले, ते आमी वील टेक केअर ऑफ. म्हणजे मिल्काच्या ट्रान्सपोर्टेशनाक कितें तुमी करतले? हय, तेच इन्क्लुडींग मिल्क ट्रान्सपोर्टेशन आसा. दॅट वील सी हाव बेस्ट वी कॅन प्रोवायड देम फॅसिलिटी ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. सर, भुरग्यांक आतां हांगासरल्यान थंय वाळपय त्या वाटेन वयपाक फॅसिलिटीज कितें आसा त्या? आमी पळयला की रोड हांगा सारको बरो ना. एक 1.5 किलोमिटर पर्यंत रोड ना. सो तेज्या कारणान ती व्हेकल आसा ती पावूं शकना. सो दे हॅव टू वॉक टील दॅट पॉयंट वेर द व्हेकल वील बी अवेलेबल. फ्रॉम दॅट वील ट्राय टू डिप्लॉय बालरथ जी येता ती भुरग्यां खातीर मॉर्निंग जी तांकां पावोवपाची फॅसिलिटी करतली टू द नियरेस्ट पॉयंट वेर द ट्रान्सपोर्ट इज अवेलेबल. फ्रॉम दॅट दे कॅन फ्लाय टू द मेन सिटी, आय मीन वाळपय. आनी हांकां हांगासरल्यान रिहॅबिलिटेशन करपाचें हांव उलयलां तेंचे कडेन. ते म्हणटा की रिहॅबिलिटेशनची गरज ना एज सच ऑफ नाव, कित्याक सगळे तेंचे हांगाच आसा. कॅटल्स आसा ते हांगा आसा. वी हॅव थॉट ऑफ दॅट ऑल्सो. स्पोकन टू मामलेदार एंड अदर. वी हॅव फावंड आउट वेर ऑल गव्हर्मेंट जी आसा ती एम्प्टी आसा, सो दॅट वी कॅन रिहॅबिलिटेट देम. पण तशी हांगा तांकां हें ना, रिक्वायरमेंट ना. दे आर टेलिंग दॅट दे आर ओके हियर. But whatever facility we require, that already we have provided in terms of security, health and education, and in terms of food also. सर ती 80 वर्ष जाणटे वय त्याची कितें तुमी अशें कितें केलां? आता परत चेकअप केला. सो डॉक्टर इट इज प्रोवायडेड. सेक्युरिटी असले आसा. वी हॅव डिप्लॉयड police here round the clock आसा म्हणटा. round the clock they are here. There is a dense forest, so it is most needed. तांकां प्रोवायड ऑलरेडी प्रोवायड केला. कालच्यान डिप्लॉय केल्ले आसा हॉस्पिटलान. तेजे शुगर फ्लक्च्युएट जाला कालच्यान आता. इट इफ शी शिफ्टेड मातशें बरें जातलें, पण ती रेडी ना. Okay, so we'll take a consent of the family. We are ready to shift her there. The family what she says, accordingly we'll take the decision. आरडीएक्स गोवा खातीर गोळावलेच्यान निलेश परवार.